शिवोले एका जाणटे बायलेचे तिच्याच पुतण्यान घर मोडून उडयल्ल्यान ती बेघर जाल्ली, पूण ह्या प्रकाराची कोणेच दखल घेतली ना। मामलेदारान येवन पळोवणी केल्ली खरी, पूण कारवायेचो मात पत्तो ना। बेरेस्तारा पुलिशेन जाणटे बायलेच्या जावयाक आनी तिच्या पुतण्याक पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले खरे, मात पुतणो खंयच दिश्टी पडलो ना। जाणटे बायलेचे जावय डॉक्युमेंट घेवन पुलिशेंत गेल्ले। पुलिशेच्या कोतान तांचे डॉक्युमेंट खंय सामके ना, देखून तांकां परतून डॉक्युमेंट हाडून दाखोवपाक सांगले। मात पुतण्याचो खंय पत्तोच ना। पुलिसूय तांचे विशीं कांयच सांगिनात। कारवायेची कसली चिन्नात दिसनात। ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकाराचेर जाणटे बायलेच्या जावयांनी चिंता उक्तायल्या। तशेंच दुबाविता आड कारवायेची मागणी केल्या। आम्ही येयल्या पुलिसांक पीआयक मेळ्ळें आनी पीआयक सांगलें आमी डॉक्युमेंट्स दाखयले, पण डॉक्युमेंट्स पीआय सांगता की डॉक्युमेंट्स मातशे क्लियर दिश्टी पडना, तेन्ना तुमी डॉक्युमेंट दुसरे घेवन या विदीन 1 आवर। आनी दुसरें सांगलें तेणी आमी CCTV फुटेज आहा ती तेणी सांगला की तो पेनड्रायव्हान घालून हाडूंक सांगला, ते डॉक्युमेंट्स सगळे प्रोड्यूस करूंक सांगलें। पण आमी कितें म्हणटा, तो जावन ओपोनंट कोण आहा पळय तेणी केला पळय, तो कांय हांगासर येवकूच ना। तेणी कितें पुलिसान तेणी एक्शन घेवंक जाय न्हू तेजेर, तर तेजें कांय तेणी कांय सांगूंक ना। आमी कितें म्हणटा, कितें आहा ती ओल्ड 85 एज तेणी कितें आहा ते जस्टीस तेंच्यान दिवचें। तेणी जे ऑफेन्स तेणी केला, एक्चुली घर मोडचें न्हू, कोणाचेंय म्हणटा ते घर मोडचें न्हू, तो कितें आहा ते पयलीं लिगल तूं कितलोय लिगल्स आसूं, पण तूं लिगल नोटीस काडपाचें। पण ती नोटीस काडनासतना तेणी मोडला जाल्यार तेचेर एक्शन कित्याक घेना पुलीस, हें म्हाजें म्हणणें। तेन्नाच कितें आहा ते पुलिसान तेंची एक्शन घेवची, आनी आमी आहा ते लिगल आतां डॉक्युमेंट्स कितें आमचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी तांकां हाडून प्रोड्यूस करतात, एका वरा भितर तांकां प्रोड्यूस करता आमकां सांगलें। सो आज तुमकां दोनूय पार्टीक पुलिसांनी आपयलेले? हां, दोनूय पार्टी आपयलेले, पण एक पार्टी येवंक ना। ऑपोजीट पार्टी येवंक ना। तुमी पावले? हय, आमी पावले। इविलन तिका जाय नासलें, तिका ती 85 एजात तिका आमी हांगासर घेवन येयले, पण तिका चलोंक जायना, पांय सुजलाय, पियान सुद्दां पयला तेजें। ती येयल्या वांगडा? ती येयल्या वांगडा आमच्या। ओके, तिका कितें विचारलें पियान? तिका कांय विचारूंक ना, तेणी तिका पळोवनूच तिची हालत तिका कळ्ळी पियाक, म्हणजे तेणी ताका कांयच क्वेश्चन्स करूंक ना। सो आतां तुमी पियाच्या फुड्यान तुमचे डॉक्युमेंट कितें प्रोड्यूस केले आयज? हां, प्रोड्यूस केला, पयला सांगता, पण ते क्लियर दिश्टी पडना म्हणून तेणी सांगलें कितें मातशें दुसरे डॉक्युमेंट्स घेवन येवंक सांगता तेणी क्लियर। आतां सद्या तुमच्या कडेन ते घराचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा? घराचे डॉक्युमेंट्स आहा, तेचे ते हावस टॅक्स आहा, इलेक्ट्रिसिटी बील आहा, लायटीचें बील आहा, आनी जे 91 तेंचे ते हें भरलेलें, आनी हावस टॅक्स तेंचे 71 हावस टॅक्स आहा। कांय दिसा पयलीं शिवोलेची जाणटी बायल संगीता साळगांवकाराचें घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयल्लें। हे विशीं हंजूण पुलीस आनी मार्ना शिवोली पंचायतीत कागाळूय केल्ली, पूण कोणेच दखल घेवंक ना। बिरेस्तारा बेघर जाल्ल्या ते जाणटे बायलेच्या जावयांक तशेंच पुतण्यांक हंजूण पुलिशेन चवकशे खातीर आपयल्ले। गोमंतक TV खातीर हंजूणच्यान नेहा असोटीकार।